नमस्कार. हेडॉनच्या या आयच्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमचे बरोबर एक वेगळे गेस्ट आसात आणि एका महत्वाच्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आसात भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे एक्टिव्ह मेंबर फादर मोजेन दियात आहेत. फादर, स्वागत तुमचे. फादर, एक गजाल सांगात, डिसिजन जातकीर गव्हर्नमेंटाचे जे कांय जाण सामके ओपनली उलयले आणि तांणी क्रिटिसायज केले, तातूंतले तुमी एक. आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो जर एक सूर पळयलो आणि तुमचो जर सूर पळयलो जाल्यार तातूंत भितर फरक आसा सामको. कित्याक लागून? म्हाकाच कित्याक लागून तें समजना. जे मनीस आमचे बरी आसलेले, ज्या मनशांचो सूर आसलेलो, अनुदान दिवचें फकत भारतीय भाशांक, आमचो माताळोच आसलेलो भारतीय भाषा सुरक्षा मंच, आनी पर्रीकार सरकार निर्णय घेता दिगंबर सरकारान घेतलेलो तसलोच. म्हणजे सुरक्षा भारतीय भाशांक ना, सुरक्षा आसा जाल्यार इंग्लीश भाशांक. गव्हर्नमेंट म्हणटा की आमी पॉलिसी डायरेक्ट डिक्लेअर केला आणि क्लियर केला की हाजे मुखार आनी इंग्लीश शाळांक परमिशन दिवची नात. ज्यो आसा तितल्याकच ज्यो फाटल्या सरकारान दिल्ले तितलेच कंटिन्यू करतले. आनी कोण करतलो ती इस्कॉलां इंग्लीश? ही गरजो आनीक आसात? हे सगळीं पळय इस्कॉलां आसात, ह्यो सगल्यो शाळा आसात ज्यो आदीं आसलेल्योत कोंकणी आनी आतां जाल्योत इंग्लीश, ह्यो आनी वाडपाच्यो नात. कित्याक? दर एक शाळा ही गरजेच्यो त्यो दवरलेल्यो आसात ही गरजांचेर, क्रिस्ती देव मंदिरांचेर आसात. ज्यो पळय संस्था आसात पळय त्यो डॉन मागीर हांगासर मॅरी मॅक्युलेट, त्यो कांय वाडपाच्यो नात. ही गरजो कोण वाडयतलो आनी कोण बांदतलो? तुम्ही कितें म्हणटात की चर्चीच्या प्रेशराच्या अंडर येवन सरकारान हो निर्णय घेतला? म्हाका दिसता हातूंत म्हाका दुबावच ना. सो हो तुमकां पॉलिटिकल डिसिजन कशें दिसता? हे एज्युकेशनल डिसिजन ना, एज्युकेशन डिसिजन न्हय हें. सो चर्चीक भिवन सरकारान हो निर्णय घेतला. सर्त. आणि ताजे उपरांत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची जी भूमिका आसा ती भूमिका सध्या खूब वादाक सापडल्या, कारण मंच खूब मोवाळ जाला. हें कित्याक जालें? मोवाळूच न्हय, हें उतर तुमी मोवाळ हें खूब सॉफ्ट उतर जालें. म्हळ्यार कितें? मोवाळ न्हय, तांणी अभिनंदन केलां सरकारान. पर्रीकार सरकारान जो निर्णय घेतला हाचें अभिनंदन केलां. पूण अभिनंदन तर केलां कित्याक? ना, हाका कोंकणी शाळांक, मराठी शाळांक अनुदान जायतें दिवपाचें आसा. सरकार जायते ही बासायलां सुविधा. खंयच्या इस्कॉल, खंयच्यो शाळा? जर तर आसा पळय त्यो 120 सुमार शाळा आसात त्यो तर मोडटल्यो आनी खंयच्यो शाळा आनी उबजत येयल्यो. आतां पळयात, समजुया कोण एकलो मेलो, मोड्यार आमी जायते दागिने हेंगले, भासायलें जायतें, चेकी धरून उडयल्यो मोड्याचेर आनी ताका लासलो. त्यो चेकी उपकारतात कित्याक? सो बेजिकली हे सरकारान पयलीं आमकां कोंकणीक मारल्या आनी मागीर सांगता की तुका जाय दिता तें दिता. कोणाक? आसलेल्योच शाळा आनी थोड्यो न्हय त्यो 120 वा 140 त्यो नको, पूण तितल्यो सुमार 130 इतल्यो शाळा तर कोंकणीच्यो मरतात आनी इंग्लीश कश्यो जीवन जातात जाल्यार आनी खंयच्यो शाळा उबजत येयल्यो? फादर, म्हाका एक गजाल सांगात. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच जो इलेक्शना पयलीं इतलो आक्रमक जाल्लो, रस्त्यार देंविल्लो, आंदोलनां करतालो, त्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक आतां कितें जालें? तुमी मेंबर म्हणून विचारता. म्हाका दिसता न्ही, म्हाका दिसता पळय, भारतीय सुरक्षा मंच एक कॉलिशन कशें तें. थंयसर आसलेले कोंकणी भक्त, थंयसर आसलेले सेक्युलर मनीस, थंयसर आसलेलो भारतीय BJP, आसले RSS, कोर म्हणटा पळय तो RSS आनी BJP. आनी ज्या वेळार
पर्रीकार सरकारान हो थाराव घेतलो आणि आपली वागणूकच बदलली. हं. म्हणटच म्हाका दिसता म्हाका दिसता ह्या मनशांनी आमचो घात घेतला. हं. हांव उक्तेपणी सांगता, BJPन RSS पर्रीकार सरकारान आमचो घात घेतला. पण म्हाका सांगात, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा भितर बाकीचे मनीस आसात न्ही, ते कित्याक ओगी जाले? म्हाका हें समजना, हें खरेंच समजना. हे मनीस जे आड्डोत आलेत, ज्या वेळार पर्रीकार सरकार तोच थाराव घेता, हं. दिगंबरान घेतलेलो तोच थाराव घेता पळय, तेन्ना ओगे रावतात, अभिनंदन करतात. कित्याक लागून फादर, तुमकां कितें दिसता हें कित्याक जालें? म्हाका समजना. आनी म्हाका फकत म्हणटा पळय ती, म्हाका ह्या मनशांची असल्या मनशांचो पयलीं असल्या मनशांची म्हाका कितें म्हणटा लॉस कशी दिसता. हं. जे मनीस थोडे दीस आदीं इतले वरोसभर एक पावटी कडेन जाता, हं. वरोसभर म्हणटाले आमकां अनुदान सरकारान दिल्लें जाय फकत भारतीय भाशांनी आसलेल्या मुळाव्या शाळांक. हं. ज्या वेळार दुसरें सरकार येता आनी दुसरें सरकार म्हणटा आमी इंग्लिशीकूय दिवंक जाय, आनी हे अभिनंदन करतात. शुक्राराक जेन्ना मिटींग जाली तुमची, त्या मिटिंगे भितर तुमी ह्यो गजाली रेज केली ना? तांकां सांगलें ना की आपल्याक हें पटना म्हणून? सांगलें. पूण कितें सांगतात, आमी ही पासियेंस घेवंक जाय, आमी ही सोशणीक जावंक जाय. म्हजो परतो विचार तांकां, जेन्ना दिगंबर सरकारान निर्णय घेतलो, तुमकां पासियेंस नासलेली, तुमकां सोशणीकाय नासलेली. आदल्या दिसा सांजेचो म्हाका दिसता तो 6 वरांचेर 7 वरांचेर बरोबर निर्णय घेतलो दिगंबर सरकारान. सकाळीं चक्क जाम गेलो. उतिसोर मांडवी पुलार. आनी आतां पर्रीकार सरकारान निर्णय घेतल्या उपरांत भारतीय सुरक्षा मंचाचे वडील न्हिदल्यात. तुमी जेन्ना ऑब्जेक्शन रेज सोमारा दीस जालें, सोमारा दीस तांणी निर्णय घेतलो 4 वरांचेर, हय 4 वा 4:30. सोमार ना, मंगळार ना, बुधवार ना, ब्रेस्तार ना, शुक्रार 5 वरांचेर. म्हणजे तांकां पडोवंकच ना. तुमी जेन्ना ऑब्जेक्शन्स रेज केली मिटिंगे भितर, ताजी दखलच घेतली ना? ना. कित्याक लागून? म्हाका एकऱ्यान म्हणलें, तुमी कित्याक आदीं हांची खबरच ना म्हणटच कोणाक विचारलें म्हाका पत्रकारांनी. आनी हांवें सांगलें, पर्रीकारान RSS आनी BJPन आमचो घात घेतला. घातकी मनीस, आमकां फोटो येयल्यात म्हणून. हय, तुमी ओपनली सांगिल्लें. बरोबर. म्हणटच जेन्ना ती जमात जाली, तेन्ना थोड्यांनी जमाती भायरूच म्हाका दिसता तुमी पर्रीकाराक चीफ मिनिस्टराक अपमान केले. तुमकां सांगलें? वय, अपमान केले. म्हजो जबाब ह्या मनशाक अपमान केला मू? बरें आहा. जेन्ना एक वरोसभर तुमी आमच्या तोंडांत अपमानाचे सूर घालताल्यात दिगंबराचेर, तेन्ना ते अपमान न्हय, दिगंबर चीफ मिनिस्टर न्हय. एक सूर म्हज्या मनांत आजुनूय येता पळय तो, दिगंबर पातकी माय भाशेचो घातकी. हें स्लोगन आशिल्लें. आनीक जायते तातूंत उडासना. हें एक मेन स्लोगन आशिल्लें. म्हणटच चीफ मिनिस्टर पातकी म्हणून येता, आनी दिगंबरान आनी पर्रीकारान
घात घेतलो म्हणल्यार अपमान जालो हें कितें? तुम्ही कितें म्हणटात भारतीय भाषा सुरक्षा मंच BJP आणि RSSच्या लॉबीन हायजॅक केलो वय वय आनी तातूंत भितर जे लिडर आशिल्ले कोंकणी मराठी संस्कृतीचे ते लिडरूय तातूंत भितर वय गेले गेले. सगळे कितें जालें कारण पयलीं वेगळी सत्ता आशिल्ली आतांय वेगळी सत्ता आसा तेन्ना सत्ते कडेन झगडटाले आज झगडना. असो करना आनी आनी कंक्लुजन कितें? दुसरें कंक्लुजन आनी आसा? दुसरें कंक्लुजन तर आसा सांगचें. मिटिंगे भितर कितें जालें जेन्ना मनोहर पर्रीकार आयले ते स्वता आयले मिटिंगेक बसले उलयले आनी गेले. वय. मिटिंगे भितर कितें जालें मनोहर पर्रीकार येतकीर थंय कितें जालें वातावरण? सगळे जाण सगळे इंग्लिशीन ताका म्हणटात दे वर फिल्ड विथ ऑ म्हणजे कोण आयला व्हडलो देवाचें वागरें पडना. हय वागरें पडटा देवा मुखार तुज्यान कांय उलोवंक जायना बरोबर ते भशेन. तो मिटिंगे येतकीर आनी 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 भोव थोडे भायरावन भोव थोड्यांनी ताचें अभिनंदन केलें. आनी जें ताणें पळय सांगून गेलो हें सगळें गिळ्ळें. सीएमान कितें सांगलें? सीएमान सांगलें आपणें थरयलां एक अकाडेमीक कावन्सील घडोवंक आनी तो अकादेमीक कावन्सील थाराव घेतलो म्हणून हें सांगलें. आनी थिंचोर वातावरण नासलेलें परतून हें करूंक तें करूंक म्हाका म्हणूंक लागलो तो म्हाका वळखोनासो दिसता म्हाका. आनी तो तुका फुडें पळयना आनी हांव कुशीक आसलोलो. तो म्हाका सांगता म्हणजे येरांनी सगळ्यांनी अभिनंदन केलां न्हय कोणें कांय बरोवंक ना ताजेर हाड ह्या सगल्यांनी थिंचोर रावून तो आतां येत बडबडला. आमी काय म्हणून वातावरण नासलेलें सामकें नासलेलें हांव बडबडटां आनी हो कितें करता तो बडबडना कित्याक हांव तो मनीस हांव तर बडबडटां तोय बडबडटा. पण त्या दीस तुमकां मिटिंगेक तुमकां सॅटिस्फाय करपा सारकी ना कसलीच जाप मेळ्ळी ना. कसलीच जाप ना. आनी म्हाका दिसता न्ही तूं ज्या मनशांनी विश्वासघात केला ह्या मनशांचेर बात येवपाची. पळय आयज एक सांगलें आनी 10 वर्सांनी दुसरें सांगलें सर्कमस्टन्सीस बदलपाक शकतात. आतां सर्कमस्टन्स खंयच्यो बदलल्यात. एक वर्सभर तुमी आमकां भास दीत रावले. ज्या वेळार आमी सत्तेर ह्या वेळार जे दिगंबर कामतीन सर्क्युलर काडलां हें आमी पाटे घेतलेत म्हणून हो सूर सगल्यांचो RSSचो BJPचो आनी बाकीच्या वांगड्यांचो पर्रीकाराचो. पर्रीकार एक पावटी पूण आयला आमचे माचयेर आयला. हो वाघ विष्णू वाघ जेन्ना उडकी ताणें मारली काँग्रेसींतली BJPन ताणें हेंच सांगलें आपणाक पटना हो निर्णय दिगंबर सरकाराचो. हाजे उपरांत तुमी विष्णू कडेन बी उलोवपाचो प्रयत्न केलो. तितलेंच आनीक सांगता विष्णू वाघ गाराणी घालतालो. म्हाका हांव खरेंच मनशाचें कोणें वायट मागचें न्हय ही गाराणी परती ताजेर येना जाल्या प्रमाण मागता हांव. गाराणी ती देवाक. तुमी विष्णू कडेन हाजे उपरांत उलोवपाचो प्रयत्न केलो? हांवें विष्णू वाघ आसलोलो पर्रीकारा बरी विष्णू आयलो. विष्णूक हांवें विष्णूचे नदरपेन घालूंक ना. विष्णू उलयलो थंय कितें? ना विष्णू उलयतलो कितें आनी मागीर त्या मिटिंगेक विष्णू वाघ उलयलोच ना. एकूच मिटी फोडूंक ना आनी उरलेले म्हण कितें उलयल्यात तर